भुरग्यांनो, तुमी अशे खाज्याचे मांड, कपड्याचे मांड, खेळण्याचे मांड, आयदनाचे मांड म्हळ्यार दुकानां आनी अशी गच्च गर्दी खंय पळयल्या सांगात पळोवया. तर अशी गर्दी आमकां जात्रेनी नाजाल्यार फेस्तांनी पळोवपाक मेळटा न्हय. तर वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या देवांची देवींची जात्रा भरता. तर ह्या जात्रे दिसांनी वेगवेगळे मांड म्हळ्यार दुकानां देवळाच्या सरभोंवतणी घालतात. तर अश्यो जात्रा 2, 3 वा 5 दीस प्रत्येक गांवांनी आसता. तर ह्या दिसाक देवीचो उत्सव जाता आनी दर राती देवीक रथान बसून देवळाच्या सरभोंवतणी फेरो घालतात. तर हो पळयात, हो रथ. अशे वेगवेगळे रथ असतात. हो पळयात, हो चांदीचो रथ, हो मयूर रथ, हो अंबारी रथ, विजय रथ आनी हो महारथ. निमण्या दिसा व्हडल्या ह्या महारथांत लोक देवीक रथान बसयतात आनी देवळाच्या भोंवतणी अशे वाजत गाजत दोरयेक धरून ओडटात. तुमी अशे जात्रेक गेल्यात आसतलीं आनी तुमी रथ ओडला आसतलो न्हय. तर आज आमी आमचो नवो पाठ शिकुया. पाठाचें नांव आसा रथ. भुरग्यांनो, हें चित्र पळयात. ह्या चित्रांत तुमकां कितें दिसता सांगात? थंय तुमकां रथ दिसता न्हय. आनी थोडे लोक ते रथ ओडटात आनी थोडे कुशीन उबे रावन पळयतात न्हय. आनी हांगा पळयात, दोग जाण कोण दिसतात तुमकां? तीं दोगां न्हिदिल्लीं आसात न्हय. तीं आसा रतन आनी पवन. रतन आनी पवनाची आवय तांकां उठ आनी रथ पळय अशें म्हणून सांगता. आनी थंय कुशीन उबी आसा ती गणपत आनी शरदाची आवय. ती तांकां दोगांयकी रथ ओड अशें म्हणून सांगता. आतां आमी पाठ वाचुया. पाठ 10 रथ. रतन उठ, पवन उठ, रथ पळय, गणपत रथ ओड, शरद रथ ओड. तर भुरग्यांनो, आज आमी रथ, उठ, गणपत, शरद आनी ओड ही नवीन उतरां शिकलीं. तशींच उ, ठ, श, ओ ही अक्षरां शिकलीं.